राज्यात पडपी पावसात शेनवारा माती कोसळून गांवडोंगरी ते सांगे वचपी रस्तो ब्लॉक जालो। तशेंच गांवडोंगरी हांगसर म्हालगो गांवकरच्या घरार माड पडून घराची नाशाडी जाल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कोसळला सकाळ फुडें आनी कोसळपाक शकता न्हू हें उरलेलें कोसळून पडपाक शकता। म्हळ्यार आतां कितें केला रस्तो बंद केला गाडी वचपाक बंद केला बंद केला आं आनी खंयच्यान वचपाक लुगार ना न्हू आनी खंयच्या वचपाक वाट ना वाटे शिवाय आनी वाट ना पुता हय आतां कितें करपाचें येवपाक बंद रावपाचें हय गाडी पूण कितें आतां कितें ही कापून काडून येता ही कापून ते भरपा जाय कित्याक दोंगर न्हू तो असल्या दोंगरा केला न्ही हय त्या खातीर जनतें व्हांवून पुता बोल्ले माती ती हां बोल्ले माती बोल्ले माती ही अशी वसान येयली न्हू ती अशें पयलीं केन्ना कोसळ्ळो रस्तो हांगचो ना ना कोसळना केन्ना कोसळना न्हू कितल्या सुमार झाड पडलें सारकें 7 कारेतांनी झाड आनी कितें कितें पडलें झाड आनी माड आनी निर्पणस एक बरोबर 3 झाड हय माड वाहतूक पळय चोय वयर हां 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 वाश्यांनी नळ्यांनी वंडर वाजला आनी काम हय काम